सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवाप्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेसू म्हणालो, बापा, सर्गा संवसाराच्या दनिया जाणत्या आनी बुदवंतां तावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वै बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हज्या हातीन दिल्यात, पण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना, आनी पुता शिवाय आनी साका पुतान उगडापे करूंक कुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. या म्हजे सरशी समेस्त तुमी कस्ततल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो, आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें झू तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजें लागचें शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें झू वावोवंक सुलभ, म्हजें वजें हाळो. देवाचें उतर हे. वाकणे तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्तांतय मोगाळ भावां भयणीनो, आज आमी जेजूच्या पवित्र काळजाचें फेस्त आचरण करता. आदल्या आयतारा आमी जेजूच्या भोव पवित्र कुडीची परब आचरण केल्ली. जेजूची कूड आनी रगत अशें म्हणटा आसतना जेजूचें सगळें व्यक्तित्व ह्या फेस्तांत आटापून आसा. जेजूच्या व्यक्तित्वाचो खंयचोय एक भाग वा विस्व हातून सुकोवन वचोंक ना. तरी पूण आज पवित्र सभा जेजूच्या पवित्र काळजाचें फेस्त आचरण करता. कूड आनी रगत हातून काळिजी आसा. तर आयचो हो संभ्रम कित्याक? जेजूच्या पवित्र काळजाच्या संभ्रमांत कितें विशेश आसा म्हणलें आयच्या दिसा समजून घेवचें भोव गरजेचें. जेजूच्या कुडीच्या खंयच्याय दुसऱ्या भागाचें फेस्त आमी आचरण करिना. जावंक पुरो जेजूच्या दोळ्यांचें फेस्त म्हणून ना, वा जेजूच्या जिबेचें फेस्त म्हणून ना, वा जेजूच्या हातांचें फेस्त म्हणून ना, वा जेजूच्या कानांचें वा मुखामळाचें फेस्त म्हणून आमी आचरण करिना. पूण प्रत्येक रितीन जेजूच्या काळजाचें फेस्त आमी आचरण करता. तर खंडिसांव मोगाळ भाव भयणीनो, काळजाक एक विशेश स्थान आसा आनी हातून कितेंय पुनी विशेश आसा म्हणलें आयच्या दिसा आमी समजून घेवया. ब्लेस पास्कल म्हणलो एक तत्वशास्त्री काळजा विशयी अशें म्हणटा, The heart has its reason, which reason know nothing of. We know the truth not only by the reason, but by the heart. तशें म्हळ्यार काळजाक एक राजांव आसा, ते मतीच्या राजावांक समजना. तशेंच आमी मतीच्या राजावांत मात्र स्वता जाणा जावची न्हय, बागार काळजाच्या राजावांती जायती स्वता आमी जाणा जावंक आसा. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, काळजाक एक विशेश स्थान आसा म्हणलें आमी समजोवचें. आनी काळजाची सकत आनी काळजाचें राजांव कितें म्हणलें आयच्या दिसा आमी समजून घेवया. चलत्या जिणयेंत आमी अशें सांगलेलें आयकलां, तो एक मनशापणाचो व्यक्ती, ताचें तें मनशापण आसा. म्हळ्यार मतीचे मात्र राजांव आसल्यांक कोणी तो मनशापणाचो व्यक्ती म्हणून सांगनात. मगार केदाळा काळजाचे राजांव दिसपडत्या जिणयेंत तो व्यक्त करता गे, तेदाळ खंडिसावन त्या मनशाक मनशापण आसा म्हणून आमी संगीत. काळजाचे राजांव आसल्या मनशाक हेरांची भगणां समजतात. काळजाचे राजांव आसल्या मनशाक
हेरांचे कश्ट दूख समजतात, हेरांची गरज कितें म्हणलें समजता आनी एका व्यक्तीक तो थोड्या मापान समजूंक शकता आनी अशें तो खंडीत त्या मनशाक कुमो करूंक शकता. देखून असली लक्षण असल्या मनशाक मात्र आमी मनशापणाचो व्यक्ती म्हणून आमी संगीत आनी मनशापणाच्या व्यक्तित्वाक वा मनशापणाच्या सर्व त्या गुणांक काळजाक एक लागशिल्लो गांच आसा म्हणलें आमी समजून घेवया. अशें आमी सांगलेलें आयकलां. द ग्रेटेस्ट डिस्टन्स इन द वर्ल्ड इज जस्ट 14 inches फ्रॉम मायंड टू हार्ट. म्हळ्यार मनशाच्या मतींतावन काळजाक आसची लांबाई फकत 15 वा फकत 14 इंचां. पूण ही संवसारांतली चड लांब आसची सुवात म्हळ्यार मतींतावन काळजाक देवोवंक भोव कश्टांची. हें पैन सुलाबेर अखेर करूंक जायना. हें पैन मस्त लांब आसा, जावंक पुरो 14 इंचां, पूण मतींतावन काळजाक येजें जाल्यार मस्त लांबायेचें पैन, कश्टांचें पैन आनी हाका दिसपडते आमी प्रयत्न करूंक आसा. आनी ही लांबाई मतींतावन काळजाक संपयलेली जायते व्यक्ती आमच्या मदें आसात. मदर तेरेसा खंडीत मोतीची आनी काळजाची लांबाय लागीं हाडलेली एक श्रेश्ठ व्यक्ती. जावंक पुरो मॅक्सिमिलियन कॉल्बे वा कोडकारांचो सेवा केल्ली बाब डेमियन ह्या सगळ्यांक काळजांत मतींतावन काळजाक ते देवले आनी ह्या मुखांतर मनशापणान जेजू बरी सेवा करूंक तांकां साध्य जालें. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूच्या काळजाचेर आसाव आनी जेजूच्या मतीचेर आसाव हाका एक परफेक्ट बॅलन्स आसा. खंयचें चड वा खंयचेंय उणें ना. मतीचेर आसाव आनी काळजाचेर आसाव एकच लेखान सादर केल्लो श्रेश्ठ व्यक्ती जेजू म्हणून आमी संगीत. वा ही लांबाई शुन्य रितीन हाडिल्लो वा ही 14 इंचाची लांबाई उणें केल्लो श्रेश्ठ व्यक्ती जेजू म्हणून आमी संगीत. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूक दुबळ्यांचे कश्ट समजाले. जेजून पिडेस्तांक बोवा पुरबायेन वळखलो आनी तांचे कश्ट वा तांची बोब ताका आयकली. कोडकारांची परिस्थिती ताका कळ्ळी. मरणाद्वारी वेगळा सार कितें म्हळ्यार जेजूक सारक्या रितीन कळीत आसलें. कुर्साचें वजन ताका कळीत जालें आनी ह्या मुखांतर हेरांच्या गरजांक आदार दिवंक जेजूक साध्य जालें. आयचो वांजेल आमी नियाळ केलो जाल्यार हें सगळें थंयसर आटापून आसा. जेजू म्हणटा, हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो, हांव घट्ट मोतीचो राजा वाचलो म्हणून जेजून म्हणूंक ना. काळजा विशीं जेजू उलयता आनी त्या खातीर जेजू म्हणटा, येया तुमी सुमेस्त कस्ततेल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो, हांव तुमकां विशेव दितलो. आनी ही जावन आसात काळजाचे श्रेश्ठ लक्षण. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या दिसा जेजूच्या काळजा विशयंत आमी नियाळ करता आसतना थोडे संगती काळजा विशयंत आमी समजून घेवया. काळीज आमी सगळ्यांनी पळयला आनी काळीज एक निरंतर वावर करचो कुडीचो विस्वो. आमी जल्माल्ल्या घडयेतावन मरणा म्हणसर हो काळीज वा हें काळीज निरंतर वावर करता. खंयच्याय घडये तें रावना. रावलें जाल्यार आमचें जिवीत अखेर जाता. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, काळीज आमच्या कुडींतलो एक विशेश भाग, विस्वो गरजेचो आनी ह्या भागान निरंतर वावर करूंक आसा म्हणलें आयच्या दिसा आमी समजून घेवचें. दुसरें जावन काळजाचो रंग सडाव जावन आमी पळयला तांबडो रंग आनी रगताकी तांबडो रंग आसा. रगत जिवाचो संकेत. तशें म्हळ्यार काळजाकी जिवाचो संकेत आसा. काळीज एका मनशाक जीव दिवंक शकता वा काळजांत जिवीत आटापून आसा. देखून काळीज तांबड्या रंगान आमचे मुखार परसळटा आसतना ह्या काळजाक एक जीव दिवची सकत आसा म्हणलें आमी समजून घेवचें.
तिसऱ्यान मोगाळ भाव भयणीनो, काळीस आमी पळयला मोगाचो गुर्त. खंयसर एक मोगाचो गुर्त आसा थंयसर काळीस आसा म्हणून आमी पातयेता. काळीस खंडी सावन ते मोगाचे रूप वा मोगाची एक बोंदेर म्हणून आमी संगीत. हे काळीस देवाचो मोग मनशां थंय व्यक्त करता. मनीस आनी एका व्यक्ती थंय मोग व्यक्त करता. देखून मोगाक आनी काळजाक एक लागशिल्लो संबंद आसा. देखून काळीज सडाव जावन मोगाच्या संकेतांत ते आमचे मुखार सादर करतात. चवथें सावन मोगाळ भाव भयणीनो, काळीज एका विशेश जाग्यार देवान दवरला. आमच्या हृदयाच्या भितर आसा ते, ताका बऱ्यो आसात. म्हणजे त्या काळजाक बरें प्रोटेक्शन आसा. खंयच्याच रितीन अनाहूत जायनातलेली बरी एका विशेष जाग्यार ताका एक खोट्या बरी भितर दवरला. कित्याक तो मनशा जिणेचो एक गरजेचो वांटो. देखून काळीज आमकां गरजेचें आनी ते सेफ जाग्यार आमी दवरूंक आसा. पंचवे सावन मोगाळ भाव भयणीनो, कोणीय एकल्यान सांगलेलें आयकलां, आमचे कान 2 कुडके करून सांगाता गेल्यार काळजाचो काळजाचें रूप येता खंय. तुमी काट्ट कर्ण आनी पळय नाकात. पूण खंडीत सावन कानाचे 2 भाग तुमी सांगाता दवरले जाल्यार काळजाचें रूप थंयसर येता. म्हणजे अर्थ इतलोच मोगाळ भाव भयणीनो, कोणाच्या जिणयेंत काळीज वावर करता गी वा काळजाचे रासांव काम करता गी त्या मनशाक आयकोवची सकत आसा. ताका अंतस्करण स्वताळो आयकता, देवा स्वताळो आयकता, हेरां स्वताळो आयकता, दुबळ्यांची बोब ताका आयकता आनी परिसरांत कितें घडटा म्हणलें सारक्या रितीन चीत दिवन ताका साध्य आसा. चड आनी चड देवाचें उतर चीत दिवन आयकोवची सकत त्या व्यक्तीक आसा म्हणलें आमी समजून घेवेत. आनी 6वें जावन काळजांत 2 भाग आसात. एक रगत कान घेवंक आनी एक रगत दिवंक. कान घेवचें रगत ते नितळ आसना, दिवचें रगत नितळ आसता. काळीज निरंतर कान घेता आनी निरंतर दिता. एक 2 प्रक्रिया भोव गरजेची आमच्या जिणयेंत आमी समजून घेवंक जायली. आमी खालीच कान गेल्यार मात्र पावना, आमी दिवंक आसा. जर तर काळजान मात्र कान गेले दिवंक इन्कार करता, काळीज वावर करूंक शकना. वा काळीज निरंतर दिता मात्र कांयच कान घेना तरी काळीज वाचोवंक शकना. कान घेवची आनी दिवची प्रतिक्रिया ती सांगाता वसा जाय. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी कान घेवचे व्यक्ती देवातावन दिवचे व्यक्ती हेरांक आमी जावंक जाय. आनी हे काळीज परतेली साव आमकां शिकयता. आनी निमाणें जावन मोगाळ भाव भयणीनो, काळीज नितळ करता. आमच्या काळजाक आयिल्लें सगळें रगत तें मेळ्ळें रगत. काळीज तें सगळें नितळ करता आनी तें नवें जावन आमच्या कुडीक दिता, नितळ रगत दिता. आमी तशेंच उणें पळोवन आमच्या जिणयेंत नितळ करून हेरांक बरें मात्र आमी दिसय. देखून जेजूच्या काळजाचें फेस्त आमी आचरण करचें. हांगा सांगलेले सगळे 7 संगती जेजूच्या काळजाक बोवापूर भयेन लक्ती जातात आनी आज आमच्या काळजाक ते लक्ती जायचें. देखून जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना आमी जेजूच्या काळजा सारके व्यक्ती जावंक आमी प्रयत्न करया. आमी म्हणचें मागणें, जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. तशें म्हळ्यार आमचें काळीज जावंक जाय नितळ करचें, काळीज जावंक जाय जीव दिवचें, काळीज जावंक जाय मोग दिवचें, काळीज जावंक जाय जागृतकाय सांबाळचें, खोट्या संगतींतावन वा सैतानाच्या ताळण्यांतावन काळीज जावंक जाय हेरांची दूख आयकोवचें, काळीज जावंक जाय हेरांक बरें पोन दिवचें, बरें करचें. देखून हें सगळें शिकून जेजूच्या काळजाचें आमचें कणकान घेवया आनी जेजू बरी आमी बोवापूर बायेच्या काळजाचे व्यक्ती जावंक आमी प्रयत्न करया. सांगात आमी मागया, जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुज्या काळजा सारके. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें.